स तरंगां आनी भाटपालचो तोको श्रीस्थळ हांगासर दिवजा दिसा जमतात. तोक्या भार हांगासर शिशारान्नी उत्सवाच्या वेळार येता. शिशारान्नी उत्सव पळोवपाक खूब गर्दी आसता. 2-2.5 वरां चलपी शिशारान्नी पळोवपाक लोकांची गर्दी सकाळच्यान आसता. थंय वतना प्रांगणान किंवा देवळा लागीं चामड्याचो पट्टो किंवा पाकीट किंवा चप्पल घालून वचपाक थंय सामकी मनाय आसा. चामडे दिसले काय देवाक ताजो त्रास जाता आनी मानमना अशें थंयचे लोक सांगतात. जशें बाकी कडांनी आमी आयकतात तशेंच हांगासरूय गडे आमकां पळोवपाक मेळटात. देवा बरोबर वचपी 18 गडे. ते 3 म्हयने जवळ जवळ शिवराक आसतात. मस्त धवे पुडवे न्हेसून ते आसतात. देवळाच्या कोर्ट यार्डान जशीं तरंगां उबी रावतात ताच्या उपरांत गडे न्हांवन येतकच शिशारान्नी उत्सव सुरू जाता. 3 गडे तकल्यो एकामेकाक तेंकतात अशे आनी चूल स्वरुपांत न्हिदतात. तांचेर मदीं मातयेचें आयदन दवरून चूल पेटोवन थंय शीत शिजयतात. तें चालू आसतना पांय सुद्दां दवरपाक मेळना अशी गर्दी आसता.
उत्सव कौल दिवन सोंपता. एक वर्स सोडून हो उत्सव जाता ताच्या दुसऱ्या वर्साक विरामेळ जाता. बाकी दिसांनी हांगासर एकदम शांत वातावरण आसता. रावपाची वेवस्था जाता पूण कमिटीक पयलीं सांगचें पडटा. गोंयांत सगळ्यांत फामाद देवळां पैकी हें एक देवूळ आसा, मल्लिकार्जुन देवूळ. आनी म्हज्या आयकिवांत हें अशें देवूळ आसा जाची प्रथा सामकी वेगळी आसा. म्हळ्यार हांगा पुजा करपी लोक कांयशे दीस भटजी पुजा करतात आनी कांयशे दीस वेळीप समाजाचे लोक पुजा करतात. तांचे कडल्यान जाणून घेवया. सद्या म्हजे बरोबर हांगा आसात. तुमचें नांव कितें? नागूराम वेळीप. ओके. म्हाका सांगात, तुमी हांगा कितें करता? आमी हांगा देवाची सेवा करता, पुजा करतात. कशी तुमकां केन्ना सावन ही प्रथा चालू जाली हांगा? एक जात्रेची जाता न्हू, शिशारांची जाता न्हू, तेन्ना आमी सुरू जाता. अच्छा. 3 म्हयने पासून रावता. तुमी 3 म्हयने करतात आनी मागीर परत भट करता. भटजी करतात हांगचे लोकल. तुमी हांगाच रावतात? आमी हांगा रावता. श्रीस्थळ. हा हा. तुमची आतां हांगासर कितली फॅमिली आसा? आमचे 4 गांवचे फॅमिली आहा. हा हा. मागीर एवरी इयर म्हणजे प्रत्येक वर्सा तुमीच करतात? वर्साक ना, प्रत्येक वर्साक वेगवेगळे आसता. हा. एक वर्साक आमी वजाडकार केले, म्हणजे वजाडकार 1 वर्स नुयेकाराक, 1 वर्स आसळकार आनी 1 वर्स गुळेकार. आतां तुमी खंय पडटात? नुयेकार. आमी वजाडो पडटा. वैजावडे पडटा. आतां फुडल्या वर्सा मागीर कोण आसतलो? फुडल्या वर्साक नुयेकार पडटा. अच्छा. म्हणजे दर शिशारांनी जाली काय मागीर हेच्या दुसऱ्या वर्साक अवतार जाता. हा हा हा. आनी शिशारांनी हो उत्सव प्रत्येक वर्सा जाता? प्रत्येक वर्स ना, 1 वर्स मती घालून. अच्छा. म्हणजे आतां ह्या वर्साक जालो जाल्यार मागीर फुडल्या वर्सा सोडून ताचे फुडल्या वर्सा मागीर कोण आसतलो हांगासर? मागीर म्हळ्यार तशें बदलता आमी. हा हा. मागीर फुडल्या वर्सा सुद्दां तुमीच करता? ना, फुडल्या वर्साक ते नुयेकार जातले. अच्छा. त्या वर्साक अवतार जाता. पण तुम्ही लहानपणा पासून हे करत आयल्यात काय मदींच? मदीं आमचे बापूय करताले. हा. नंतर ताचे आमी सगळे भुरगुटे आमी करता. जाणा कळ्ळें. मागीर तुमकां अजून कितें जबाबदारी आसता हांगासर? आमकां जबाबदारी म्हळ्यार कांय ना, म्हळ्यार देवाचें तें पळोवपाचें, सेवा करपाची. आनी ह्या शिवाय आनी वेगळे उत्सव तुमी करतात? आनी वेगळे म्हळ्यार आमगे वेगळे उत्सव आहा. आमगे 12 जाणां शिवाय आनी 12 जाणां लोक उत्सव आहा हितून पुजा तितून. 12 जाणां गडे आहा. त्या गड्यांनी हांगा परबेक 5 वर्साक 5 फावटी सकाळीं येवचें पडटा. अच्छा. प्रत्येक गरवेसान थिंगसान नेम करून हांगा येवप न्हू, देवा निवत करपाचें. हा हा हा. मागीर ते केन्ना येवप? वर्साक 5 वर्सां? 5 फावटी. एक आसडीक, नंतर नव्याक, नंतर चवथीक, अच्छा, नंतर मालचेपणीक, लास्ट एका जात्रेक. हा हा हा. हांगासर 2 मोठे उत्सव जातात पळय. तातूंतलो हो दुसरो उत्सव म्हळ्यार रथसप्तमीचो. हय, 5 वरांचेर हांगचे सगळे भावीक एकठांय जातात सकाळचे 5 वरांचेर आनी रथाची आतुरतेन वाट पळयतात रथ ओडपा खातीर. रथसप्तम हो उत्सव दर वर्सा जाता. हो उत्सव माघ शुद्ध पंचमी पासून माघ शुद्ध नवमी ह्या काळान जाता. सकाळी सकाळी लोक न्हावून देवाची भेट घेवपाक येतात. रथसप्तम हो उत्सव 5 दीस जाता. ह्या 5 दिसांनी 5 वेगळीं नाटकां हांगासर जातात. नाटकां करपी गांवचेच लोक असतात. तातूंतले 5 दीस वांटून वतात. ते म्हळ्यार वैजावाडा, नुवें, श्रीस्थळ, आगोंद, गुळे अशा गांवांक. प्रत्येक दिसा वेगळो रथ हांगा ओडटात. सुंदरवन ह्या गांवांत जितली मोजकीच घरां आसा पळय तितलीच ह्या गांवांत देवळां आसात. हय, ल्हान ल्हानशीं देवळां आसात. हांगासर जर पळयत न्ही जाल्यार एक नजर वयर काडून पळयत जाल्यार हांगासर 4 वाटांनी दोंगर अशे उबे आसात
की जे ह्या गांवचे रक्षण करता, खणखणीतपणे रक्षण करता असो अनुभव हांगासर येता. ह्या गांवची आनीक एक गजाल म्हळ्यार ह्या गांवच्या प्रत्येक मनशाचो दीस उदेता आनी दीस सोंपता देवाचें नांव घेवन किंवा देवळान भितर वचून. कारण ह्या गांवान एक महाद्वार आसा, थंयच्यानूच देवूळ सुरू जाता आनी पयलें देवूळ सुरू जाता आनी मागीर गांव सुरू जाता. आनी गांवांतल्यान भायर सरता आसतना सुद्दां देवाक याद केल्या शिवाय हांगच्यान कोणूच वचूं शकना. खरोच सुंदर गांव आसा न्हय. ह्या काणकोण तालुक्यान अजून खुबश्यो गजाली पळोवपा सारक्यो आसा. आयज हांगासर खंय आमी सुरवात केल्या, हांगाच्यान जवळ जवळ 8 किलोमिटराचेर म्हाका दिसता गांवडोंगरी हो गांव आसा. फुडें आमी वचून थंय पळोवया कितें कितें पळोवपा सारकें आसा तें. थंय हांवें आयकलां आनीक एक मल्लिकार्जून देवूळ आसा म्हण. चल या पासय. मजा आयली न्हय. आता वेळ जाला चल पासयेक या कॉन्टेस्ट खेळपाचो. आनी आयचो तुमचो प्रश्न जावन आसा, काणकोण तालुक्यांतले श्रीस्थळ हांगचे फामाद देवूळ खंयचे? प्रश्न परतून एक फावट. काणकोण तालुक्यांतले श्रीस्थळ हांगचे फामाद देवूळ खंयचे? तुजे 2 ऑप्शन जावन आसात. ऑप्शन ए मल्लिकार्जून काय ऑप्शन बी परशुराम. उखल तुगेलो मोबाईल आणि आत्ताच SMS कर. SMS करपा खातीर टायप कर CPY स्पेस तुझे आन्सर ऑप्शन ए काय बी ते आणि धाडून दी 56161 ह्या नंबराचेर. तू जिखू शकता पॅनासॉनिक आयडियाज फॉर लाईफ हांचे कडल्यान 6000 मेरेनचे गिफ्ट हॅम्पर्स आणि चड SMS धाडत जाल्यार मेळटलो चान्स जिखपाचे 42 इंच LCD TV फ्रॉम पॅनासॉनिक आयडियाज फॉर लाईफ आमच्या 26व्या एपिसोडाच्या शेवटाक. तेन्ना मॅक्झिमम SMS धाडत राहा. आणि फाटल्या एपिसोडाचे विनर जावन आसा रीना सरवणकार फ्रॉम वेरे आणि श्वेता नाईक फ्रॉम पेडणे.